इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. म्हजे भायर कांयच ना. हांव सुरवेसपूर, हांव एकलोच एकलो. हांव उजवाड रोसतां आनी काळोख निर्माण करतां. हांव बरें नशीब दितां आनी आल उपद्रे निर्मितां. हांवच तो, हें सगळें करता तो. मळबा दोवा वरवीं सोयतीवंताक दिवूय. पावसा वरवीं कुपांतलो तो दिवन येवं. उक्ती जावं जमीन आनी उपजूं आमकां सोडवणदार. प्रमाणीकपणूय फुलून येवं. हांव सर्वेस्पोर, हें सगळें रचून हाडटां. होय, अशें म्हणटा सर्वेस्पोर, मळबाचो रचणार. ताणें प्रितूम रचल्या आनी आकारल्या. ताणें तिका गोंदळावन न्हय, पूण रावूंक जाता तसली स्वात कशी रचून थारायल्या. हांव सर्वेस्पोर एकलोच एकलो. म्हजे भायर आनीक देव ना. प्रमाणीकपणाचो देव आनी सोडवणदार म्हजे भायर आनीक कोणूच ना. पृथ्वीच्या सगळ्या शिमांनो म्हजेशी परतून येयात आनी तुमची सोडवण जातली. कित्याक हांव सर्वेस्पोर एकलोच एकलो. म्हज्याच नांवान हांव सोपूत घेतां. म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तितलें सोत फाटीं घेवंक जायना तसलें उतर. म्हजे मुखार सगळ्यो दिम्यो मोडूंक जाय. म्हजे नांवान सगळ्यो जिबो सोपूत घेतल्यो म्हणून. फकत सर्वेस्पोर तावन येता सोयत आनी बळ. ताची रागार जालोली ती सगळी लोचयेन बरोवन पडटली. इस्रायलाची सगळी संसूत सर्वेस्परा वरवीं जोयतीवंत आनी मोहिमेवंत जातली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयीन आमची सोडवण कर. म्हणुया, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयीन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता तें चीट दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर दिवन सांगता. ताची भोक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देसांत वचतली. सबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयीन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुंयींतलें उपजता आनी सर्गांतावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. सबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयीन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीट चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. सबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयीन आमची सोडवण कर. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. शुभ वर्तमान परगटणारा व्हडल्या ताळ्यान खुशालकायेचे उल्हास सोड. पळय, सर्वेस्पर देव पोदवैन येता. सर्वेस्पराक सोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जोआवान आपल्या शिसांतल्या दोगांक आपूण हाडले आनी अशें विचारून जेजूशी धाडले. येवचो आसा तो तूंच वा आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची? त्या मनशांनी जेजूशी येवन म्हणलें, येवचो आसा तो तूंच वा आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची? अशें विचारूंक स्नानदातार जोआवाक आमकां तुजेसी धाडल्यात. त्याच वेळार ताणें सोबार जाणांक पिडा रोगांतलीं, उपदेरांतलीं आनी देंवचाराच्या हातांतलीं सोडयलीं आनी जायते कुड्ड्यांकूय नदर दिली. आनी जाप दिवन ताणें म्हणलें,
तुमी पळयलां आनी आयकलां तें वचून जुवांक सांगात. कुड्डीं पळयतात, थोंटीं चलतात, कोडकारां नितळ जातात, बेरीं आयकतात, मेलोलीं जिवीं जातात आनी गोरिबांक शुभ वर्तमान पुरगोट जाता. आनी मोजे विशीं जाचो बावाट हालो ना तो मनीस भागी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोड मोजेशी परतुनियात. नियाळाक आदार. आमी क्रिस्त येणाची काळांत आसाव. आमी जेजूच्या जल्मांक तयारी करताव. प्राचीत काळ आमचे जिविताचे नोसोरण्यो काळ आनी कुरपेचें काळ जाल्यार क्रिस्त येणाची हो काळ. आमकां सोयीक दिता आमी ताचेशी परतून वचूंक. पवित्र पुस्तकांत आमी जायते फावटी वाचताव, जेजू आमकां आपयत आसा, म्हजेशी येयात. ताचेशी वेतोल्यांक जेजू केन्नाच पोरो घालिना, पूण जिविताच्या दादूसपण आनी जिवाळ्या दिता. इजायस प्रवादी आमकां सांगता, सोरेस्पोर एकलोच रोचनार म्हूण. तोच रोचता आनी आकारता. सोर पोदेरादारा देवा भायर आनीक आमकां देव ना. आनी पोत्तून तो सांगता, प्रितुमेच्या सगळ्या शिमानो म्हजेशी परतून येयात आनी तुमची सोडवण जातली, कित्याक हांव देव एकलोच एकलो. देव आमकां सगळ्यांक आपणाशी आपयता आमची सोडवण करूंक. शुभ वर्तमानूय जेजू कुड्ड्यांक नोदर दिता. थोंटीं चलूंक लागतात, कोडकार नितळ जातात, बेरीं नव्यान आयकतात, मेलोलीं जिवीं जातात आनी गोरिबांक शुभ वर्तमान परगोट जाता. जेजू म्हणटा, आपणा विशीं जांचो बावाट हालो ना ती मनशां भागी. आयज काल संवसारांत जाता तें पळोवन आमच्यांत भिरांत भितर सरल्या आनी देव ह्या विशीं आमकां आमंत्रण करता. आपणाशी पोत्तून येयात म्हूण शांती समाधान दिवंक आपयता. तर आयज आमचें मागणें जावन दी आमचो बावाट तुजेर उदीक आनी उदीक मजबूत करूंक. आमचेशी राव जेजू.